ऐकून येतं सगळ्या हात वैर करा. ऐकून येतं. ओके ओके. आमच्या बरोबर आता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आयला ते तुमका 2 मिनिटं ऍड्रेस करपा लागतले. तुमका मोटिवेट कर. नमस्कार. तुम्ही सगळे जण म्हाका दिसता सगळे जरी कोविड बाधित झाले जाल्यार एक बरी गजाल आसा की तुम्ही घरा कडल्यान सगळ्या हांगासर येवन एडमिट झाले, जेणे करून आपल्या पासून आपल्या खंयच्या घरा कडल्यान किंवा इतरांक इन्फेक्शन जावचें न्ही म्हणून तुम्ही हांगासर येवन सगळे जण एडमिट झाले, ही पयली बरी गजाल. ओके. दुसरी गजाल हांव आतांच फॉलोअप घेतालो की तुमची कितें कितें सोय कशा पद्दतीन आमचे मेडिकल टीम आनी आमची कलेक्टराची टीम करता ते. निदान म्हाका दिसता क्लिनिनेस जर पळयत तर तेंच्यांनी मेंटेन दवरला. जेवण आसतलें किंवा बाकीचे सगळे बारीक सारीक गजाली कितें उरले आसा हांव अशें म्हणना की 100% सगळ्यो फॅसिलिटीज तुमकां मेळटल्यो. पण एक गजाल म्हणजे तुम्ही हातूंतल्यान पुराय आतां जर आमी म्हणटा की मायल्ड टू मॉडरेट केसीस 10 दिसांनी आमी डिस्चार्ज करता, 10 दिसांनी आमी घरा कडेन धाडटले. पण तुमकां जी प्रिकॉशन्स एडवायज करता, जी वखदां एडवायज करता ती तुम्ही घरा कडेन व्यवस्थीत घेवची पडटली. आनी घरा कडेन गेल्या उपरांत म्हाका दिसता हाज्या फुडें म्हणजे उरलेले लोक आसात तांकां तुमी मोटिवेट करचें पडटलें, तांकां तुमी सांगचें पडटलें. मातशे सुद्दां जरी सिम्पटम्स दिसता आसात जाल्यार वचून टेस्ट करून घेयात. ओके. चड जायसर रावूं नाकात किंवा भयान घरा कडेन रावूं नाकात. हांव पळयता आजकाल की तुम्ही 100% सगळे बरे जावन घरा वयतले. लोक लास्ट स्टेजीचेर हॉस्पिटलान येता. पण म्हाका बरें दिसता की तुम्ही पयल्या स्टेजीचेर जे सगळे आमच्या कोविड केअर सेंटरान एडमिट झाले, निश्चितच तुम्ही घरा कडेन गेल्या उपरांत जे आमी म्हणटा ताका सरकाराचे इन्शॉर्ट कोविड वॉरियर जे आसा त्या प्रमाणे वावुरपाचे किंवा त्या प्रमाणे लोकांक सांगपाचे, लोकां कडेन उलोवपाचें काम हे तुम्ही सगळे जाण करतले हाची अपेक्षा करता. आनीक एक थोड्या दिसांनी म्हणजे म्हयन्याभरान तितून जर प्लाझ्मा डोनेट करचो पडलो, जे हेल्दी पेशंट आसा तांच्यांनी प्लाझ्माय डोनेट करपाक काय हरकत ना. पण फुडली काळजी जी आमकां घेवपाक जाय आपली, आपल्या घरच्यांची आनी इतरांक मोटिवेट करपाची, ती सगळी काळजी तुम्ही सगळ्यांनी घेवची. इतर तुमकां जर कितेंय प्रॉब्लेम आसा कितें आसत जाल्यार आमचो स्टाफ जो भितर भोंवता किंवा ताचे कडेन उलोवपाक मेळटा ते सांगात, जेणे करून तुमची सगळी सोय आमी करपाची तयारी आसा. आनी निश्चितच तुम्ही परत डिस्चार्ज केल्या उपरांत जशें हांव सांगता तुमकां जो मनीस पॉझिटिव्ह जाल्लो मेळटा ताका मोटिवेट करात आनी आतां सांगात की स्टेप अप हॉस्पिटल किंवा कोविड केअर सेंटर हितून चलात. सरकारा कडल्यान मेळटा त्यो सोयी सुविधा त्या पद्दतीन लोकांकूय सांगात आनी आमकां चडांत चड पॉझिटिव्हिटी ही लोकां मदीं दिवपाक जाय. त्या खातीर पेशंट बरे जावन घरा वयतात कितलेशेच जाण हे सांगपाची आमकां गरज आसा. आनी ते तुमच्या कडल्यान मेसेज समाजात सगळ्या लोकां कडल्यान पावतली. हांव हे मुद्दामून तुमकां सांगपा खातीरच आनी तुमची सगळी चवकशी करपाक आयज मुद्दामून आयतारच्या ह्या दिसा हांव हांगासर आयिल्लो, जेणे करून आमी तुमच्या सायडीक एक स्टेप अप हॉस्पिटल सुरू करता. त्या स्टेप अप हॉस्पिटलांनी बी आमचो 24 वरां डॉक्टर आसतलो. मातशे तुमच्या पेक्षा चड मातशे पेशंट आसता ते आसतले, पण तांची पुराय काळजी ही सरकारा कडल्यान घेतली वयतली. त्या खातीर 100% हांगा फूल टायम एम्ब्युलन्स, फूल टायम दोतोर हे सगळे जाण हांगासर अवेलेबल आसतले. त्याची तुमकांय चड कितें जालें आसत जाल्यार रोखडे सायडीकच्या हितून तुमकांय शिफ्ट केले वयतले. आमी तुमी सगळे जाण जाता तितके बेगीन बरे जावचे इतके देवा लागीं मागता. देव बरें करूं.